शिमला ग्रामसभेत वेगवेगळ्या प्रश्नांचेर वातावरण गरम जालें. नियोजित ग्रामसभा वेळार जावंक ना असो आरोप करून थळाव्यांनी खर नाराजगी उक्तायली. म्हजे घर येवजणे खाला गोंयांत बेकायदेशीर थारायिल्ल्या घरांचें नियमितीकरण करपाचो प्रश्न चिंबल ग्रामसभेत उबो जालो. मजगती ग्रामसभेत हाजीर आशिल्ल्या थळाव्यांनी आमदार रुदोल्फ फर्नांडीस फाटल्या 4 वर्सांत ग्रामसभांकडेन दुर्लक्ष करून गांवच्या लोकांचो अपमान केला असो आरोप करून एकमतान थाराव संमत केलो. आमदारांच्या खंयच्याच अधिकृत कार्यावळीत पंचायतीन वांटो घेवचो न्हय असोय ग्रामसभेत थळाव्यांनी निर्णय घेत बहिष्कार घालो. पळय आयज जी ग्रामसभा आली अर्जंट ग्रामसभा जी मेन अर्जंट जाल्ली ती 2 महिन्यांनी सरपंचांनी ग्रामसभा घेतलेली आहा. सो तितून मेन मुद्दो आलो तो आमचो युनिटी मॉल आणि ते प्रोजेक्ट सायट आहा ती तयार लेखाची ती तेका लागून आमी दारेर धरले पंचायती की तुमचे कडेन 1.5 कोटी सुमार फंड आहा जो GTDCचो ते तुमी यूज कित्याक करिना आनी इतलो टायम तुमी कित्याक काडटा. कित्याक आमी कलेक्टरे कडेन आंदोलन केले परत येत आमकां बॅटल करची पडटा म्हणून आमी रेजोल्युशन पास केला की बेगीच्या बेगीन इन्स्पेक्शन करपाक जाय म्हणून सरपंचान सांगला. फाल्यां तेंची बोर्ड फोर्टनायट मिटींग आहा बुधवारा नोटीस काडटले आनी आमी 10 तारखेची डेडलायन दिल्या तेच्या भितर जॉयंट इन्स्पेक्शन जावपाक जाय. कित्याक ते स्ट्रक्चर काडटलो जाल्यार तेका पयलीं इन्स्पेक्शन करचें पडटा. सेक्शन 82 च्या नोटीस दिवचें पडटा. नोटीस दितकीर मागीर तुका चौकस नोटीस काडची पडटा. असो प्रोसेस असो फूल प्रोसेस आसा. सो तो प्रोसेस जातकीरूच आमी ते आमकां एंट्री मेळटली हे करपाक. तेच आदेशाचेर सरपंचान एक एश्युरन्स दिला की 15 तारखेक थंयसर तो झाडां रावपाक आमकां जो फंड आहा 80,000 तो दिवपाक तो रेडी आसा. तेज्या पयलीं हे जावपाक जाय म्हणून सरपंच अशें एश्युरन्स दिल्ले आसा. आतां सरपंचाचें सरकार आयकतलो काय ना तें दुसरी बाजू आहा. पण आमी सरकाराक आनी BJP सरकाराक एक स्ट्रॉंग मेसेज दिल्ले आहा की आमचे तळय आमकां जाय. कित्याक 4 तारीख परत एक रिसर्वे जावपाचो आहा आनी तळ्याची जागाची डिमार्केशन आनी ऑनलायन फिजिकल आनी ऑनलायन व्हेरिफिकेशन जावपाचें आहा. सो तेज्या पयलीं हे जावपाक एक स्ट्रॉंग मेसेज दिला सरकाराक. आमी तेंचे BJPचे ऑफिसूय थंय येता आनी तेजेर मेजरमेंट घेतलेले आहा आनी ते तेंच्यांनी कॅचमेंट एरियान दाखयल्ले आसा. मग तेका आमी ठामपणे सरकाराकूच चेतावणी दिता की तेजेरूय आमची नजर आसा. जर तुमी आमचे कडेन फकाणां करता तर तेजेर आमी पंचायतीक धारेर धरून सगळे तेचे परमिशन्स तेवूय तेजेर आमगेर तेंचो अभ्यास चालू आसा. फाल्यां रुदोल्फ फर्नांडीस जो आमचो आहा MLA आहा जेका लोक थोडे लोक बाबा म्हणटा आनी तेका आमी मोगान रुद्रप्पा म्हणटा. तेजो फाल्यां बर्थडे आहा म्हणून तेका आमी इन्वायट केल्ले. पण लज नासलेले MLA वारंवार आतां 4 वर्सां जाली एकूय दीस ग्रामसभेक येना. कित्याक भिता तें खबर ना. आता 2 किलोमीटर सोडून तो इंदिरानगरान आत्ता येवपाचो आसा आनी सरपंच बेगीन गेलो अशें आमकां न्यूज कळ्ळा म्हण थंयसर तेका हे करपाक. सो कोणे तरी इनॉग्रेशन करता कळटा. कितें इनॉग्रेशन करता, कोणाच्या पयशांनी करता, खंयचो रोड करता ते आमकां कांय खबर ना. आनी जी लिस्ट एक आउट जाला सर्क्युलेट जाला 12 कामां तितूंतली चडशीं कामां सांताक्रूज आनी मेर्शे आहा. जेन्ना वोट मागोंक येता जेन्ना कितें करूं तो चिमनानूच दिसता. तो स्पेशली इंदिरानगरान दिसता, शिरेन दिसता, हे सायडीक रिबांदर दिसता. मागीर जेन्ना कामां करपाचें आसता, डेव्हलपमेंट करपाचें आसता तेन्ना ताका चिमलकार दिसना. आनी चिमलकार ताका दिसना आनी चिमलकाराक ग्रांटेड देता. म्हणून आयज चिमलकारान एक मतान एक ठराव घेतला की चिमलकार रुदोल्फ फर्नांडीसाक बॉयकॉट करतले, तेजे डेव्हलपमेंट बॉयकॉट करतले. आनी चिमला पंचायतीक सांगला तुम्ही ऑफिशियल तेजे जे इनॉग्रेशन काम आहा ते बॉयकॉट कर. आयज ग्रामसभा एकदम बरी जाली. लोकांचे जे प्रपोजल आसले ते आमी आयकले आनी सगळे मान करून घेतले. जे मेन मुद्दो आसलो तो आमचो एक युनिटी मॉलाचो विशय बॅरिकेड घातला ती कामाचो विशय आसा. तेजेर आमी स्पेशल डेट मागिना सांगलें कित्याक की आनी डिपार्टमेंटाक टुरिजम डिपार्टमेंट आसा ताका एक नोटीस करता की जॉयंट इन्स्पेक्शन करचें म्हणून. तेजेर जॉयंट आतां बुधवार नोटीस धाडटलो आनी केन्ना डेट घेवन तुका जॉयंट इन्स्पेक्शन आमी करपाचो प्रयत्न करतले सांगलेलें आसा. आणि विलेजर्सांचे हे आशिल्ले की त्या जाग्यार ट्री प्लांटेशन करूया. हय आमी तेवूय आतां कित्याक लागून आमी बजेट धरलेलो आसा. बजेटूय पास जालें आमचें आनी आमी की अमके ट्री प्लांटेशनाक बजेट धरलें आमी बजेट युटिलायज करतले. आमदाराक इन्फॉर्म केलें आनी आमदारान आमकां सांगलेलें आसा की तेजे आयज मामीचो बर्थडे आनी तेजो फाल्यां बर्थडे ज्या 3 वर्साच्यान आयको सांगतात आयज ताका म्हणजे 22 येयलो म्हणटात ना ते आतां कशें सांगू. आतां आमी ताका जे ग्रामसभेक आहा ताका आमी धाडटात लेटर ताका ते प्रमाणे लेटर केलेलें आसा. पण आतांच लागून आतां फावंडेशन स्टोन थंय येवपाचो आसा. कित्याक म्हाका रावलेलो आसा की जेणी प्रोग्राम केलेलो आसा की अमके जाग्यार जे फावंडेशन स्टोन घालपाचो आसा तो तेणी आतां चिंबेल हे केला म्हणजे एकूच काम चिंबेल कित्याक आयच्या चिंबेल न्हू हे जे आयज तिणी उद्घाटन केलें
चिंबलाचे दवरला तशी चिंबला कामां केलेली आसा ना चिंबला कामां करूंक ना काम केलेली आसा तशी आनी आयच्या दिसाची जो तेणी शेड्यूल केलेलो आसा की अमक्या टायमार अमके जातले अमक्या टायमार करून आयच्या दिसाच्या चिंबला एकूच आसा मेर्शी आनी सांताक्रूज आसा तेणी ओल्ड सांताक्रूज कॉन्स्टिट्युन्सीन तेणी कामां केलेली